आयचो जमानो हो डिजिटल जमानो. मोबायलान संवसार एकठांय करपाचो काळ. पूण मोबायलाक जेन्ना रेंजच मेळना तेन्ना मोबायल गळाक लावचे पडटात. हय, खोतीगांवच्या लोकांचेर तरी तशी पाळी येयल्या खरी. पळयात, फाटले 6 म्हयने जाले काणकोणच्या खोतीगांव वाठारांत खंयच्याच मोबायलाक खंयच्याच टॉवराची रेंज मेळनाशी जाल्या. देखून रेंज मेळोवपा खातीर रुटर उंचायेर बांदून अशे तरेच्यो करामती ह्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगांत करच्यो पडटात. पळयात. सरकार आज सगळ्यो गजाली ऑनलायन पद्दतीन करपाक सोदता. त्याच बरोबर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया सारखे वेगवेगळे प्रकल्प आता सुरू करपाच्या दिशेन वाटचाल करता आणि भारत खंय कांय काळा भितरच महासत्ता जावपाची सपनां रंगयता. पूण प्रत्यक्षात भारतांतलीच किंवा गोंयांतलीच अशी कितलीशीच गांवां आसात ज्या गांवांनी फोन सुद्दां लागना आणि कसलीच नेटवर्किंग सिस्टम ना. देखून एमर्जन्सी सर्विसेस, ॲम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड किंवा पुलिसेक सुद्दां फोन करतलो जाल्यार सुद्दां सुमार 7 ते 8 किलोमीटर पयस वयचें पडटा. जाल्यार अशा पद्दतीची एमर्जन्सी सर्वीस खरेंच एमर्जन्सी आसतली काय कितें आनी ती खरेंच कामाची आसतली काय कितें. काणकोणांतल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांत तर गेले 7 म्हयने जाले कसलीच कनेक्टिविटी ना, कसलोच नेटवर्क मेळना, कसल्याच मोबायलाची रेंज मेळना. देखून ह्या लोकांक एमर्जन्सी सर्विसे खातीर सामके त्रास भोगचे पडटा. केन्ना 7 ते 8 किलोमीटर पयस वचून फोन करून परत येवचें पडटा. सद्याची नवी पिढी आसा ती कनेक्टेड रावपाक शकना. देखून तांच्यांनी कांय जाणांनी जिओचे रावटर हाडल्यात आणि अशा तरेन भरण्याक घालून ते दोरखंडाक बांदून जवळ जवळ सुमार 8-10 मीटर वयर झाडाचेर चडयतात आणि त्या रावटराक मातशी जरी रेंज मेळ्ळी आपले वॉट्सॅपांतल्यान कनेक्टिविटी दवरतात. सध्या ही परिस्थिती इतली भयानक आसा आणि ह्या लोकांक कशे पद्दतीन त्रास जाता ते पळोवया आमी. आमकां रेंजी प्रॉब्लेमा लागून आमी जिओ रावटर घालता हांगा. कसो कितें तो आनी कितें करता तो वयर? हांगा टॉवराक कनेक्शन काडलेलें आसा न्ही सद्या. मागीर तो रावटर हांगासर कितें करता? रावटर आमी वयर झाडाच्या वयर चडयता आनी हांगा रेंजी आमी वयर दवरता तेका. ओके. सध्या रेंज नाशिल्ल्यान हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा? खूब प्रॉब्लेम आसा. आमकां एमर्जन्सी कॉल करपाक जाय जाल्यार आमकां खूब पयस वयचें पडटा. अंदाज कितल्या किलोमिटर वचपा पडटा? हांगा अंदाज एक 7 किलोमिटर वयचें पडटा पयस. केन्ना सावन रेंज ना? कितले टायम जालो आतां? लायक कितले टायम जालो रेंज ना? 215 दीस जाले. 215 दीस म्हळ्यार कितले म्हयने सुमार जाले? आयच्यान 215 दीस. आयच्यान 215 दीस. पयलीं आशिल्लो आनी आतां ना अशें कितें जालें तर? तो पयलीं आयडियाचो आशिल्लो न्हू, तो आयडियान कनेक्टिविटी काडली, ताका लागून टॉवर बंद पडलो. कित्याक काडली कनेक्टिविटी? कांय खबर ना तांची कित्याक काडली. आतां खंयच्या गांवांक प्रॉब्लेम जाता? खंयच्या वाड्याक कितली एरिया कितली आसा? आख्खी खोतीगांव पंचायत. अंदाजे पॉप्युलेशन कितलें आसा? जागे आसतले एक 10,000 चड आसतलें पॉप्युलेशन. हेजे खातीर तुमी मेमोरेंडम किंवा बाकीचे रिक्वेस्ट आनी कितें कोणाक कितें केल्लें काय कितें? पंचायत थ्रू एकदां मेमोरेंडम केलेलें सगळ्या टॉवरांक, पूण अजून ताचो प्रोसेस कांय जाल्लो ना. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर.